शुक्रारा परवरच्या LD सामंत मेमोरियल इस्कॉलाच्या विद्यार्थ्यांनी RDX गोवा चॅनलाच्या कामकाजाची माहिती स्टडी टूरामार्फत जाणून घेतली. काही विद्यार्थ्यांनी बातमी कशी वाचप हे स्वतः अनुभवले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ओमकुमार बारगेडा. हांव विद्या प्रबोधिनी स्कुलांतल्यान येयला. हांव रिटेल घेतला. रिटेलांतल्यान हांगा विजिटाक येयले आमी. आमकां टिचरीन येयला, शैलेशा टिचरीन हाडले. मागीर आमकां RDX हांगा हाडले. मागीर आमकां एक्सप्लेनेशन सांगलें RDXाचे, कशें ब्रेक करून ते फूल एक मुवी भशेन कशें करप. मागीर सर कशें ह्या फिल्डान येयलो न्यूजाच्या. मागीर खंय खंय न्यूज टॅलिकास्ट जाता, गोवा, मुंबय, पुणे. म्हजें नांव पुजा साने. हांव LD सामंत स्कुलांतल्यान येयला. आमकां आश्लेशा टिचरीन हाडला हांगा विजिटाक. म्हाका येवन हांगा बरें दिसलें. खूब कितें शिकपाक गावलें. ते एडिटींग कशें करता तें दाखयलें. मुवीन ते कशें वयता तें दाखयलें. आनी क्रोमान ते. Myself Nishan. I am from LD Samant Memorial High School, and today we are in the RDX studio, and we are the students of IT and Retail. So our IT and Retail teacher has brought us for the visit. So here the Darshan sir told us about how he came in the field of press or the news purposes. Then he told how the video clip is taken, and how it is edited. First, using how to change the background using chroma key and ultra grids. And I'm happy to say that we are getting a lucky chance to visit in a editing studio. My name is Vikram Samit Cholankar. I am from LD Samant Memorial High School. Today here we have come for a field trip in the RDX studio. Here Darshan sir had told us how to do editing and explained us how to use the chroma key